Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आता इलेक्ट्रिसिटीची बिलां आसत तुमचे कडेन स्टाफ ना म्हणून 30 दिसां भितर जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान आन्सर करपाक जाय. सरकाराची जबाबदारी आसा की बिल 30 दिसां भितर रेज जावपाक जाय. 60-60 दिसांनी बिलां काडटा म्हाका दिसता हातून व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा कारण जो स्लॅब चेंज जाता पळय तातूंत ऑलमोस्ट 30% इन्क्रीज जाता बिलांची. हे गरीब लोकांनी वचपाचें खंय. आज जर ते एक बिल दिवपाक पावना ते दुसऱ्या म्हयन्याक वता आनी दुसऱ्या म्हयन्याक ते डबल ट्रिपल जाता प्लस ताजेर इंट्रेस्ट जोडलो वता. तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत घेयात की सरकार खंय तरी फेल जाला म्हणून हें घडलां. गव्हर्मेंट स्टाफाचेर तुमचो कंट्रोल ना कारण पयशे दिवन हे स्टाफ तुमी घेतात, पयशे दिवन फावर मारून घेता आनी प्रत्येक जाणांक कोणी सुपिरियरान मेमो काडीत जाल्यार तो म्हणटा आपलो मिनिस्टर आसा आपूण पळोवन घेतलो म्हणून. ही परिस्थिती आसा. स्टाफाचेर तुमी एक्शन घेया, करचे ना स्टाफ मिस्टेक, ना जाल्यार एक नैतीक जबाबदारी स्विकारा की आमी चुकल्या म्हणून.